नवीनच अपॉइंट केल्ले डॉक्टर चेल्ला कुमार जे गोयचे सेक्रेटरी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज म्हणून फर्स्ट विजीट ती आनी ताका लागून ते आख्ख्या ब्लॉक जे आसा सगळे 40 ब्लॉकांक मेळ्ळे आनी एक म्हणल्यार आयची तेजी मेन मिटिंगेचो पर्पज म्हणल्यार जो मेंबरशीप करपाक जे टार्गेट दिल्लो आसा एक 2 लाख मेंबर जावपाक एक पयलींच्यान आतांचे मिनिमम पुलाय ते दिल्ले आसात आनी तांकां परत एक फावटी ग्रासरूट लेवलाक सगळ्यांक म्हणजे ब्लॉकांनी काम करपाक स्टार्ट करचें जेणे करून 2 बाय इलेक्शन आसा ते 2 बाय इलेक्शनाक काम फेस करपाक जाय आनी सगळे बाकीच्यो गजाली तो म्हणजे जे सांगता तो सांगतलो पूण फुडाराक जे काँग्रेसचे जे आनीक दीस बरे येतले जाल्यार बाय इलेक्शन तितलेच म्हत्वाचें आनी बाय इलेक्शनाक जर आमकां त्या नेटान सगळे ब्लॉकांनी काम करपाक जाय अशें जनरल सेक्रेटरी खास करून सांगिल्लें आसा आनी संघटना घट करपा खातीर 40 मतदारसंघाक आनी एक फावटी त्या नेटान तुमी जमान काम करा हेजे खातीर तो खास करून फर्स्ट विजीट तेजी आनी ताका तो ब्लॉकाच्या अध्यक्षान आनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान Before I say something, it is my duty to thank people of the Goa who have shown their identity with the Congress party. They have recognized the ideology of the Congress party and they stood with us, and we could able to win 18 seats in the last assembly election. As you all know, the last assembly election, the BJP's campaign was totally done by Mr. Parikar. He has created a perception that he is going to be the chief ministerial candidate. One way he has supported our vision in Mandare constituency. He was also part of the reason for defeat of former chief minister. For that I have to thank him also. But the people of Goa has totally rejected BJP. That means they have totally rejected the leadership of the Parikar.